गोंय साल्वार करूंक कांय नॉन कॉम्प्रोमायझींग इश्यू थारावप गरजेचे. तेच खातीर मंगळारा बसका करप्शना खातीर गोंयांत जावंक लागल्यात कायदे. जस्टीस रिबेलो हेड ऑन. मुणकारांक सेटल करचे पयलीं भाटकारांक विकपाक मेळच्यो नात जमनी. सरकार फुडले विधानसभा अधिवेशनांत हाडटले विधेयक. आपाचो आदलो गोंय मुखेली अमित पालेकार आनी सद्याचो कार्यकारी अध्यक्ष श्रीकृष्ण परबान दिलो राजिनामो. युथ प्रेसिडेंट रोहन नायक, उपाध्यक्ष चेतन कामतूय रिजायन. कोळसा प्रकल्पाचो भीमगड अभयारण्याचेर जातलो वायट परिणाम. केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाच्या प्रादेशीक सशक्त समितीचे निरीक्षण. कर्नाटकाक धपको. बोमा स्कूटर आनी मोटरसायकली मदीं जाल्ल्या अपघातांत एकटो आगताक सोंपलो. दुसरो रायडर जखमी. फोंडे पुलिशेन गुन्यांव नोंद. गोंयांतल्या माजी सैनिकांचे प्रश्न करतलो सुटावे. ECHS येवजणेचो तांकां मेळटलो लाव. केंद्रीय संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंहाचे गोंय सरकाराक उतर. युनिटी मॉलाचो तयार लेखाचेर जावचो ना कसलोच परिणाम. थळाव्यांनी तांचे प्रश्न घेवन म्हजे कडेन येवचे. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंताचें आश्वासन. MGNREGA येवजणे बदला आतां गोंयांत जी विधेयक. गांवगिऱ्या वाठारांतल्या लोकांक विधेयकाचो जातलो लाव. रोजगाराच्या संदींनी वाड. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंताची म्हायती. 2020 दिल्ली दंगल प्रकरणात उमर खालीद आनी शर्जिली मामाक सुप्रीम कोर्टान न्हयकारलो जामीन. हेर 5 दुबावितांक जामिनाचेर सोडले. व्हेनेझुएलांत ऑयलीच्यो रेटी देंवल्यो. राष्ट्राध्यक्ष निकोलस मादुरोक USAन उखल्ल्या उपरांत रेटींनी ड्रॉ.